देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां मायेमोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता की एक सेवक दोन दुनयांची सेवा करूंक शकना, कारण एकल्याक तो अदीक बरें करूंक लागतलो आनी दुसऱ्याक कमी. आमी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत नदर मारली जाल्यार आमकां हेंच सोत दिसून येता. आमच्या जिवितांत आमी सगल्यांक एकसारको मोग मोयपास वो आमचो वेळ दिवंक जायना, कारण आमची मनशा सोबांत सदांच एक तरेचो मोग वो मोयपास सगल्यां पासत आसना. तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत थोड्या घडयांक आमचे दोन दौलतीक वो आमची सोयंबीक गरजांक आमचे देव करून दवरल्यात. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमचो खासगी बाप म्हणून मानून घेवंक उलो मारता, कारण आमचें तारण आनी आमची सवासकाय आनी शांती सगळी ताचे तावन येता. आनी जोरी तर आमी आमच्या बापाचो मोग आमची गिरेस्तकाय करून दवरली जाल्यार आमकां सुर्गीचें सूख जरूर फावो जातलें. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजीं उतरां मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल रावात आनी बरवाशान रावात.